सो फ्रेंड्स हीं थोडीशी चोरिसांय उकडून आंतोन्यांक दिल्ली तांकां पिकनिके करपाक. ओके, सो हांवें थोडोसो क्लिप काडलेलो जेन्ना ती बॉयल जाताली पळय तेन्ना. ओके, आनी ही उकडून खायत न्हू जाल्यार खूब बरी लागता. इफ आजून कोणें ट्राय बी करूंक ना न्हू जाल्यार ट्राय करा. आमी सॉसेज चिली करता आनी तेजे पेक्षा उकडलेली सॉसेजीस बेस्ट लागता सामके खावपाक. ओके, सो ते थोडीशी उकडली ही पळय आनी एका हांडयेन घालून दिल्ली ताका हें. ओके, आनी तेंच्यांनी खूंय खूब बरी सामकी इन्जॉय बी केली ती सामकी. ओके, कित्याक ती बरी मातशी स्पायसी बीन आहली, सो ताका लागून. हॅलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो फ्रेंड्स, आतां न्हू टायम जाला अरावंड 3 o'clock. ओके, आनी आमी भायर सोदता वचपाक कांदोली, कारण भयण येयल्ली आहली कांदोलीसान. सो ताका ड्रॉप करपाक वयता आमी. हांव बाबा आनी आंतोनी वचपाची. ओके, सो सद्याक ते आतां मार्केटान गेल्ले आहा, तेका कितें काम आहा म्हूण मामलेदारान, सो ते थिंगासर गेल्ले आहा. सो टील देन ते थिंगा गेल्यार म्हणटा आमी रेडी जाताली. ओके, हांव रेडी जाला, जस्ट बेश्टें सिंपल. ओके, आनी या बाबा आनी आंतोनी रेडी जावंक ना अजुनूय, अरावंड आनी 5-10 मिनट्सां ते रेडी जातले. ओके, आनी म्हाका न्हू फ्रेंड्स कमेंट येयल्लो लास्ट ब्लॉगाचेर, दॅट इज वेडिंगाचे ब्लॉग घाल्ले पळय तेजेर, आनी म्हाका इन्स्टाचेरूय मेसेज घाली कोणें की म्हणजे हांवें ती लिपस्टीक लायली न्हू काजरान पळय तेजो शेड नंबर सांग म्हणून. ओके, सो ती न्हू फ्रेंड्स पळय ही लिपस्टीक ती हांवें हेच्या पयलीं एक ब्लॉग केल्लो जेन्ना हें लिपस्टीक आनी हाडलेलें पळय तेन्ना. ओके, ही लिपस्टीक न्हू फ्रेंड्स हांवें ऑफलायन बाय केल्ली, ऑनलायन बाय करूंक ना. ओके, सो इफ तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार ती ऑनलायन मेळटली. हांवें म्हणटू पेन्जीम शॉपाचेर गेल्ली एका ती. ओके, आनी हो शेड पळय आयज हांवें लायला तो. ओके, आनी खूब जाणांक तो लायकूय बी जालो शेड. ओके, सो ताका लागून म्हाका ती म्हणली शेडाचो लायक नंबर सांग आनी खंय मेळटा तें सांग म्हूण. बट तुमी ऑनलायन तुमकां सर्च करूं जाय मेळटली ती. आनी ही न्हू मासाची. ओके, मास तेजी ती. ओके, आतां शेड नंबर आहा 08 बेम्बी प्लम म्हणून. ओके, सो तुमी सर्च करा, हेचेर बी मेळटली आमचे नायकाचेर. ओके, नायकाचेर बी ट्राय करा, मेळटली तुमकां. शेड नंबर घाली जाल्यार सेम शेड मेळटली. ओके, सो या हांवें ताका पर्सनली कोणें म्हाका मेसेज घाली इन्स्टा ताकाय रिप्लाय केला, प्लस कमेंटानूय हांवें ताका रिप्लाय केल्लो. ओके, आनी इफ इनकेस तुमकां कोणाकूय जाणां जावपाक जाय जाल्यार ताका लागून हांवें म्हटल्यार व्हिडिओ डायरेक्टली सांगतलें, कित्याक म्हाका तुमी म्हणजे मेसेज करून विचारतात बी म्हूण. सो आनी कोणाकूय जाणां जावपाक बी जाय जाल्यार ताजे पयलीं हांवें म्हळ्यार एका ब्लॉगार सांगतलें म्हूण. ओके, सो या ही पळय ती लिपस्टीक बरी दिसता न्हू ती, मातशी डार्क शेड आहा ती, बट फॉर्मल फंक्शनाक बी बरी दिसता ती पळोवपाक. आनी स्पेशली ही शेड जी कोण गोरी आहा न्हू फेर पळय तेंचेर बरी दिसतली. ओके, सो ही स्किनीक म्हज्या स्किनीक ही मॅच जाता, सो ताका लागून घेयल्या. ओके, इफ तुमकां कोणाकूय जाय जाल्यार तुमच्यांनी खंयसर मेळता पळय थिंगासर परचेस करूं येता, इदर ऑनलायन ऑर ऑफलायन बी. ओके, सो या बाबाचें मातशें बॅग पॅक करून घेता हांव. आतांच्या उपरांत मागीर आमी भायर सरपाची. ओके, आनी हांव आयज जायते दिसांनी ब्लॉग करता. डॅडीचो बड्डे जावन मागीर ब्लॉगूच करूंक ना हांवें, मातशें हें आहलेलें कितें म्हणटा तें लो फील जातालें. सो आजून लो फीलूच कळ्ळें म्हाका फील जाता. ओके, आजून मुडान ना लायक 1-2-3 दीस ब्लॉग घालपाक शूट करपाक बी गॅप बी पडले न्हू मागीर वास येता म्हाका ते ब्लॉग बी परते करपाक मनूच येना. ओके, हे दिसांनी 2-3 दीस जाले गॅप पडलेले आनी ब्लॉगींग बी कांय करूंक नासलें, सो ताका लागून म्हाका लो फील कशें जाता. सो पळयतलें ट्राय करतलें हांव ब्लॉगींग करपाक, तुमची शेअर करपाक जाता ते भाशेन म्हजेशीन. ओके, मॉर्निंग पासून आमी गेल्ली थोडीशी हें पळोवपाक लायक घराच्यो वस्तू दॅट इज काबड बी भयणीक जाय आसल्यो. ओके, बट थिंगांनी हांवें कांय शूटूच करूंक ना, कित्याक जे भाशेन तुमकां सांगलां मातशें हांव लो फील जाता म्हूण ब्लॉगींग बी करपाक, सो ताका लागून पयल्यो आनी कन्फर्म बी केल्यो आमी काबड, ऑर्डर बी दिवन येयले आमी काबड. ओके, आनी आमी सोफा पळयतालीं आमकां घेवपाक आमच्या घराक, बट हांवें मागीर कांय शूट करूंक ना आनी हांवें तितलें ध्यानूय दिवंक ना तेजेर घेवपाचें. म्हळ्यार हातूंत मागीर पळोवया केन्नाय नेक्स्ट टायम, नाजाल्यार आयज घेवपाचें हांव, कित्याक म्हाका तितलें हें नासलें शूट करपाचें बी, सो ताका लागून हांवें शूट कांयच करूंक ना थिंगासर. ओके, आनी ह्या भाशेन दीस गेलो आयज हाफ डे. सो सेकेंड हाफ कहो वयता पळय तो तुमची शेअर करतलें, कित्याक आतां हांवें ब्लॉग स्टार्ट केला, सो शेअर करतलें हांव तुमचेशीन. ओके, सो या आतां रेडी जाता फटाफट
आनी भयणी ड्रॉप करपाक वयता कांदोली आनी भायल्या भायर खंय वचोन थिंगासर ते सायडीन बीन जाल्यार मागीर हांव शूट करतलें आतां तुजी शेअर करतलें. ओके सो चलो आतां बाबाक रेडी करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. सो फ्रेंड्स आमी घरा कडच्यान भायर सरल्या. ओके आनी आतां आमी घरा फ्रूट सॅलड घेवपाक ऑन वे दाखयता तुमकां. सो फ्रेंड्स तुमी केन्ना म्हापसा येता ना तुमकां वॉटरमेलन घेवंक जाय जाल्यार पेंगासान घेयात. हिंगा म्हणटा मोरोड पेंगासान घ्या. भयण आनी आंतोने गेला हाडपाक. बेस्ट आसता तेंची वॉटरमेलन्स हिंगासर. आंतोने आतां बाबा फ्रूट सॅलड घेवन मिक्स नाईस. नाईस वेट वाइप हा पाट पागला पाटल मेगा नरासरी नो हाय मेगा हा गो नाईस रे सीटा हे बुडकुल्या. सो ऑन वे आमी भयणी पाव वयताना आमकां हे हिंगा धाकटुशे मेंढरे दिसले. ओके सो हांवें तेन्ना थोडेशें शूट केल्लें थिंगासर. केन्ना पळोवपाक बी खूब बरें दिसता पळय ते सारके लायक सगळे बराबर वयता पळय तेन्ना. आनी हेच भाशेन आमचे हालतना ते सायडीन येताले पयलीं हांव नका आतां येता जाल्यार. सो हे म्हाका ऑन वे दिसलेले. ओके सो ते सगळे बराबर वयता तेन्ना बरें दिसता सामकें. ओके आनी ताचे उपरांत मागीर हांवें कांय शूट करूं ना. सो हो धाकटोसो ब्लॉग इफ लायक जालो जाल्यार लायक करा शेअर करा मागीर चॅनलाक सबस्क्रायब करा.